व्हॅलेंटाईन डे दिसा उजगावच्या मयुरी वांयगणकर ह्या चलयेचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात फोंड्या पुलिशेन उजगावच्या मंथन गावडे ह्या तरणाट्याक ताब्यात घेतलो। आड वाटेन मशरूम फॅक्टरीत कामाक वतना मयुरीचेर मंथन गावडेन बियरीची बाटली मारून हल्लो केल्लो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एकतर्फी मोगाक लागून हे प्रकरण घडलां आसुये असो अदमास आसा। गंभीर जाल्ल्या चलयेक कोणे तरी पळयले आनी उपरांत उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केले। आता सध्या त्या चलयेची भलायकी गंभीर आशिल्ल्याची म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। नमस्कार, आम्ही उजगांव आउटपोस्टार आसा। जे सकाळी एक वायट घटना घडली। जे मयुरी वांयगणकर हे मशरूम फॅक्टरीन कामां वयताले, आड मार्गान ते चलत कामां वयताले। तेन्ना चलत अशी वयता आसतना वाटेर ताका मंथन गावडे म्हणे ह्या भुरग्यान ताका आडयले आनी ताका तेंचे दोगांचे भितर बाचाबाची जाली। अशें आयकूं येता की ते दोगांय पयलीं प्रेम प्रकरणान आसलेली अशें म्हणून लोक उलयता, पूण खरें खोटें कांय खबर ना। पूण प्रेम प्रकरणाच्यान हो हल्लो जाला हें सिद्ध जालां। आनी जेन्ना मंथनान तेजेर जेन्ना बाचाबाची केली, तेंचे भितर उलोवप जालें, जेन्ना ते तिडकीन तेणी तेजी बियरीची बाटली तेजी तकलेर मारली आनी तेजी तकली फोडली। ते रक्तबंब आड मार्गान आसल्या कारणान थंयच्यान जवळ जवळ रस्तो 1 किलोमिटराचेर सुमार रस्तो आसलेलो। तेन्ना ते थंयच्यान ते तशेंच तेच अवस्थेन रस्त्यार येयले। रस्त्या वयल्यान मागीर ताका लोकांनी थंयच्यान ताका रस्त्यार येतकीर कोण तरी ताका पळयल्यांनी थंयच्यान ताका उजगांव हॉस्पिटलान व्हेलें। उजगांव हॉस्पिटलान जेन्ना ताका व्हेलें तेन्ना दोतोरान तेजी स्थिती पळयली, गंभीर जखमी जाल्या कारणान ताका डायरेक्ट तेणी जीएमसी धाडलें आनी जीएमसी जातकीर ताका रोखडें ताका तात्काळ उपाययोजना करपाक ट्राय केली, पूण खूब ताका गंभीर जखमी जाल्या कारणान ताका अत्यंत सिरियस आसा आनी ताका मारूय बरो लागले आसा। आतां सद्याची स्थिती तेजी सुद्दां सिरियसनेसान चलता अशें आयकूं येता। जेन्ना मंथन गावडे ताका मारला आनी हो बामयचो पूल आसा, बामयचो त्या पुलाच्या पोंदा उदक आसा, त्या उदकान वचोन रावलो। आनी जेन्ना पुलिसांक तेजी शनिशा पुलीस तेन्ना तपास करपाक लागलेले तेन्ना पुलिसांनी शोध केलो। पयलीं हो मंथन बामय पुला पोंदा आसा म्हूण कळ्ळें। पुलिसांनी थंय वचोन ताका उदकान वचोन ताका ताब्यात घेतलो आनी आउटपोस्टार हाडलो। जेन्ना आउटपोस्टार हाडटकीर ताका PI लोटलीकर साहेब आनी DYSP आमची हरशी ती हांगा आयली, तेंच्यान तपास केलो आनी ताका हांगसरल्यान आउटपोस्टा वयल्यान फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर व्हेल्लो आसा। आतां सद्या पुलीस कस्टडीन तो आसा, तपास चालू आसा आनी आमचे कडेन पुलीस सद्या उलोवपाक कोण सोदिना की तेंचे आजून तपास जावना, इन्व्हेस्टिगेशन पूर्ण जावना अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। गोमंतक TV खातीर उजगांवच्यान एकनाथ खेडेकर।